पणजेच्यान फोंडे वतना वाटेर तुमकां लागता फर्मागुडी आनी फर्मागुडी हे वेगवेगळ्या भाजीपाल्या खातीर फेमस। वाटेर आमकां एक कितलेशे स्टॉल दिसचे पडटा, खास करून पावसा दिसांनी हांगा कसले तरेच्यो भाज्यो आनी गांवठी भाज्यो आनी वेगवेगळे तरेचे उत्पन्न लोक घेवन बशिल्ले आसा आनी तुका फ्रेश मेळटा। आनी हातूंत भितर सगळ्यांत चड जे लक्ष वेधता ते म्हणजे तवशीं आनी तवशां भितर पेपऱ्यो, म्हणजे जे सामके तन्नी तवशीं आसा ताका पेपऱ्यो म्हणटात ल्हान, त्यो खावपाक एक वेगळीच मजा आसता। आनी ताजे खातीर सगळे हांगा ह्या दिसांनी जेन्ना जे लोक हांगच्यान पास जाता ते हांगच्यान पेपऱ्यो घेतल्या बगर वचना। आतां ह्यो पेपऱ्यो इतल्यो फेमस कित्याक फर्मागुडयेच्यो आनी त्यो खंय तयार जाता हें आमी पळोवपा खातीर हांगा आयल्या। म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटलो एक फूल हे मळे, अख्खे फर्मागुडी जे एरिया आसा ते पेपऱ्या खातीर आनी तवश्या खातीर फामाद। हे सगळे जे दोंगर आसा ताचेर प्रत्येक वर्सा पावसान हांगा तवशांची लागवड जाता आनी अशे तरेचे माटोव घालता आनी ह्या माटवांनी ही तवशीं आनी पिपरी जातात। आनी हांची ह्यो ज्यो तवशीं आसा ती हांगा चड स्पेशल आनी ताका गांवठी तवशीं म्हणटात आनी ताका खंय सातपानी तवशीं म्हणटात। आतां ही सातपानी तवशीं म्हणजे गांवठी तवशीं, जी भायल्यान जे तवशीं येता ताका ताजेर आनी हाजी टेस्ट कंप्लिटली वेगळी आसता आनी ताजे खातीर हाका डिमांड चड। कितले वर्सां जाली तुमी हें करता हांगा? आमचो आजो पणजो पयलीं रोयताले, तेजे फाटल्यान बापूय रोवपा लागलो, तेजे फाटल्यान हांव रोयता। आतां म्हाका सादारण 50 वर्सां जालीं, बापा फाटल्यान हांव हें करता, पूण हांव 30 वर्सां तरी जालीं रोयता। तेजे वांगडा हांव येतालो थंय आनी तेजे फाटल्यान हांव आतां कंटिन्यू काम चालू केलां। म्हाका जॉब बी कांय ना, हेजेरूच हांव पोट भरता आनी बेश्टे भाडे बी अशें मारपाचें, म्हाजें पायलट हांव अशें म्हणून भाडी मारता। आनी कितें तूं फक्त तवशीं रोयता काय? तवशीं, घोसाळीं, पडवळी, ताराती, होच बिजनेस म्हाजो। तो बी हो सिजनेबल, मागीर आमकां उदक ना कांय ना तेका लागून आमी ते रोवपाक शकना। फक्त पावसाकूच सिजनेबल रेट हे आमगेलो सिजन पावसाकूच करचें पडटा। नाजाल्यार आतां हे हितून आमी भरपूर टाकयो हाडल्यो, उदक घालपा सोदलें, हे उदक घातलें की आमचे गटरां वयता, वयर उरना, कित्याक लेवल ना न्ही जमीन, म्हणून आमी त्या टायमार ते काम करूं शकना। म्हणजे पावसाचेरूच आमी ते काम करपाक शकता, कित्याक पावसाचे आमकां फायदो भरपूर, तेजेरूच आमी ते पोट भरता, नाजाल्यार आमकां ते कांय यूज ना। कितले म्हयने आसता हें काम? हें फक्त आमकां अशी तयारी करपाक आमकां 3 म्हयने लागता। फळ मेळटा आमकां एक अशें तशें 15-20 जावं म्हयनो, तेजे वयर कांय मेळना। चवथ म्हळ्यार आमी घरा। आतां पयलीं आमी आतां ते पळय 3 ते 4 म्हयने आमचो मळचें पडटा हें सगळें काम। हें पळय, हें हाडपाक, हे मेडी, हें आडवे बांदपाक, हें सगळें आमकां करचेंच पडटा, नाजाल्यार जायना न्ही तें। नवें केल्यार हें तशेंच सांडलें मोडोन पडपाचें, अशें म्हणून आमी नवे वार्षिक खर्च मानाय सगळें, खणपाक मनीस जाय, माती आतां ही आतां माती काडपाक जाय, ते स्पेशल मनीस हाडचे पडटा। बेश्टे कोणाक गाडयांक हाडून तांकां कळना, तेच काम जाणा आशिल्लो त्याच मनीस जायो, बेश्टे कोणाकूय हाडले म्हणून तें जायना। आनी हांकां आतां हे बांबू आतां विकते घेवचे पडटा, पयलीं आशिल्लो 20 रुपया, आतां 60 रुपया जालो, तरी आतां कोण डिमांड करता 100 रुपया म्हणटा, तो आमकां घेवचोच पडटा, कित्याक नाजाल्यार आमचें तें काम जायना, तेका लागून आमकां तें घेवचेच पडटा। हे आतां मेडी आमी विकते हाडटा, 20 रुपया 30 रुपया कशी सांगता तशी हाडची पडटा, कित्याक जाय म्हणटकीर हाडची पडले न्ही, नाजाल्यार आमगेलें तें जायना। पूण थोड्यांक दिसता आमकां भरपूर प्रॉफीट जाता, पूण प्रॉफीट ना। आतां हें आमचें कितें पयलीं परंपरा, बापायन आज्यान केल्लें, तेका लागून आमी हें करता, आमकां कांय प्रॉफीट ना। आतां गव्हर्मेंटाचें पळय, गव्हर्मेंटाचें पयलीं सारें आशिल्लें 600 रुपया पोतें आशिल्लें, आतां 1200-1500 जालें, तरी आमकां घेवचें पडटा, सबसिडी आमकां कांय ना। पूण आतां रेट वाडत आसा, तेजेर आमकां कांय फायदो ना। आमी आतां करपाचें आसा प्रॉपर्टी म्हणून आमी करता, नाजाल्यार आमकां कांय फायदो कांय ना हितून। हे आमी मडगांव घेवन वयता, होलसेलान दिता, सकाळीं गेले
8 मेरेन येयले पूण ते आमी रेटीक बसना कशें कित्याक केलां खंय तरी कोणें घेवंकूच जाय कोणाक तरी हाती लागो जाय अशें म्हणून आमी दिता येता ते रेट फाल्यां सकाळीं तूं आतां मार्केटान बसता तुमकां खबर आसा आम्याची रेट कशी आसता 1200-1500 पूण आमचे कडल्यान घेता आसतना 600 रुपयान घेता डबलीन ते जोडटा पूण ती आमकां फायदो काय ना आसतली करतल्याक कांय फायदो नासता करपाचें म्हणून करता फायद्यान कांय ना कित्याक थोडे दीस आमकां थोड्या हेल्पूय जाता मेहनत आमची कशी आसा ती आमी ना जाल्यार आमी बसून रावले न्ही आमची प्रकृती बिगडटली म्हणून आमी हें करता पावसा पुरते आतां आमी सगळे लायट घेतल्या नळ घेतला पूण नळाचें उदक केन्ना शिंपना कित्याक क्लोरीन आसता पूण आमी तें शिंपपाक शकना आता आम्ही इतके कष्ट करता जेन्ना आमकां कष्ट केले म्हणटकीर आमकां कितें तरी फायद्याक लागून आमकां साऱ्याक पयशे मोडचे पडटा ते आमचे कडेन आसता नसता आमी ते खंयच्याय तरी हाडून ते काडून ते साऱ्याक ते झाडांक पालन पोषण तांकां घालता म्हणजे तांकां पोटाक जाय न्हू ते तेका लागून आमी सारे आतां आमचे कडेन एक झाड व्हडलें जायना त्या झाडाक घालतले सारें नाका कश्ट जाय ताका घालतले जाल्यार ते कश्ट करतले जाल्यार ताका आमकां गव्हर्मेंटान कितें तरी हेल्प करपाक जायशिल्लें न्हू जाल्यार आमी आनीक बरे पैकीन करूंक शकता जेन्ना एकट्या कडेन ताकता एकट्या कडेन ताकना कोणी सर्विस आशिल्लो घालतलो ना बेकार भरतो कितें करतलो अशें करून तेजे कडेन एवढ्या कडेन ताकना तो इले 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 करून खंय वचून ते घालता आनी हें करता ताका साऱ्याक पयशे गव्हर्मेंटान जर हेल्प केले जाल्यार ताका कितें तरी मेळटा आनी गव्हर्मेंट बी आमकां पळयता अशें म्हणून आमकां सांगूंक मेळटा न्ही आमकां गव्हर्मेंटाचो फायदो कांयच ना ना आमकां फायदोच ना गव्हर्मेंट दीत ना हय मानाय सुद्दां घालतल्यार 800-900 रुपया पगार मानायांक मागीर तांकां कितें मानाय घालतले मानाया पयशे जाय कितले जाय आमकां ते हिशोब करून आमी दवरिना कारण आमी तो मरून मागीर तो कितें म्हणून करतली मानाय घालचेच पडटा मागीर फायदो काय उरना फायदो म्हणजे कितें आमी केल्ले ते आमकां ते हेकाय मेळना न्ही आमी बाबा पयशे साऱ्या कितले मोडले आनी खाली दवरले कितले मोडले कितले ते आमकां मेळना न्ही आतां जर आमकां कोणा गव्हर्मेंटान जर साऱ्या बी आमकां फायदो केल्लो जाल्यार ते पयशे आमकां कळटले ह्या गव्हर्मेंटान आमकां साऱ्या पयशे दिल्या म्हणून हे आमकां फायदो मेळ्ळो अशें आमकां दिसतालें आसलेलें हे जे लोक लायता तवशीं आनी तांचे कांय प्रॉब्लेम आसा कांय तवशेकारां कडेन उलयले माळेकारां कडेन उलयलो आनी तांकां आतां इतली हे कॉस्ट वाडपाक लागला प्रोडक्शन कॉस्ट सारें घालचें पडटा हे माटो तयार करचे पडटा तांकां मानाय लागता सो खूब कॉस्ट वाडला त्या मानान तांकां रिटर्न तितलें येना आनी आमी आयकल्या त्या भशेन म्हाका तांच्यांनी सांगलें की तांकां सद्याक सरकाराचो आनी खास करून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो कसलोच फायदो जायना अशें तरेचें कांय जाणांचें मत आशिल्लें सो खरें म्हणजे हें एक ट्रेडिशनल प्रोड्यूस आसा गोंयची आनी आमी म्हणटा की तवशी ह्या वर्सा खंय इवन फॉरेनाक एक्सपोर्ट जावपा आसा पूण जे कोण लोक हे तवशी सांबाळून दवरल्या आनी हे जे ते प्रोड्यूस काडटा खास करून हे आमचे गांवठी तवशी खास करून कारण ते म्हणटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे सप्लाय करता तवशींचे बियो त्यो गांवठी न्ही आनी ताका डिमांड ना ताची टेस्टूय वेगळी आसता सो ताजे खातीर हे बियो तांच्यांनी स्वता सांबाळून दवरल्या आनी दर वर्सा ती आपल्याच्योच बियो तयार करता दवरता आनी नेक्स्ट इयर ते यूज करता सो हांकां खरें म्हणजे कितें तरी सपोर्ट जाय गव्हर्मेंटाचो आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हातूंत लक्ष घालून हे मळेकारांक कितें तरी सपोर्ट दिवन तांकां हे जे ट्रेडिशन आसा आनी हे जे एग्रीकल्चर प्रॅक्टीस आसा ही कंटिन्यू दवरपा खातीर तांकां हातभार लावपाक जाय.